मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि मंत्रालयात मुखेल सचिव डीजीपी आणि हेर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवांगडा बसका घेऊन 27व्या अस्तंत विभागीय परिषदेच्या बसकेचे महत्वाचे अजेंडा तसेच अर्थसंकल्पाचो नियाळ घेतलो। पळयात पुराय बातमी। मंत्रालयात जाल्ल्या महत्वाच्या बसकेत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मुखेल सचिव डीजीपी आणि हेर उंचेल्या अधिकाऱ्यांवांगडा चर्चा करून 27व्या अस्तंत विभागीय परिषदेच्या बसकेचे महत्वाचे अजेंडा तसेच अर्थसंकल्पाचो नियाळ घेतलो। या बसकेत चर्चेक आयिल्ले मुखेल मुद्दे अशे आपत्कालीन सेवा 112 ह्या आपत्कालीन सेवेत गरजेचे बदल करून राज्यभर बरी सेवा दिवप। बँकिंग सेवा बळकट करून दरेका 3 किलोमीटर अंतराचेर बँकेची ब्रांच उक्ती करतले। परवडपी दरात घरा जिल्हो न्याय दंडाधिकाऱ्याक आदेश दिवन बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यो सोदून काढून तांचेर कारवाय करपाक सांगला। शारांचे मास्टर प्लान पणजेच्या मास्टर प्लानात सुधारणा करून वास्को मडगांव आणि म्हापशेच्या शारीकरणाचे आराखडो तयार करपाचो निर्णय। पोषण अभियान आणि शिक्षण ग्रामीण भागात कुपोषणाची समस्या सुटावी करून शाळा सोडपाच्या प्रमाणांचेरूय उपाय काडप। उत्तम पद्धती हेर राज्यांचे यशस्वी सरकारी मॉडेल आपणावपाचेर भर दिवप। न्यायिक सुधारणा बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्याच्या प्रकरणांचो बेगीन निवाडो दिवपा खातीर खाशेल्या फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची अंमलबजावणी करपाक गती दिवप। अर्थसंकल्पाची प्रगती आणि नियोजन सध्याच्या अर्थसंकल्पाचो खर्च मुखेल आश्वासनांची स्थिती आणि फुडल्या अर्थसंकल्पाची तयारी हांचो नियाळ घेतलो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।